बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भावा भयणीनो, देव कृपेन बोल्लोलो दीस तुमकां आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. ह्या भोव सकाळच्या वेळार आमी देव मंदिरान एकठावल्या. देवाक आमचें समोरण करूंक आनी देवाक आमचें जिवीत भेटोवंक दोळे धांपून मन शांत करून आमी ह्या वेळार आमचे मोदें जिव्या देवाक अनुभवुया. देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता. तो कितें सांगता तें आयकुया. आयचो विशय: सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. सगलीं जीं वजाच्या भारान चेपल्यांत तीं म्हजे सोरशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलों. असल्या उतरांनी आमचें जिवीत उर्बेन आनी बोरवोच्यान भरून आयलोलो जेजू ह्या वेळार उंड्या रुपान आमचें मोदें हाजीर आसा. आमच्या जिविताचो तो दोनी आनी राजा. सगळे खालतिकायेन आमची मान बागावून ताका नमस्कार करुया. जेजू, तूंच एकलोच आमचो देव. आमी तुका आशेता. तूंच आमकां जाय. गीत गावुया, तूंच म्हाका जाय. Jesus, who's my cousin? Who's Mozora? Jesus, Raya Tsura.
तूने बाचो Usurvunda Supodveda Dusna Usurvatsu Tusamokurda Atan Sura Atani Sura Tukavdeta Tukashita Ibu Amachita Ibu Amachivita स्तोत्रांचें पुस्तक आवेसवोर 30:2 वळी 1 आनी 2 गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें पातकाचें कोत जोर धुवून काडलें मनीस कितलो बागी सोर्वेस्पोरा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्याच मोनान जोर आडगां नात तो मनीस कितलो बागी भयणी भावांनो आमचो देव बोगसण्याचो देव ताचें काळीज आमचे सोवे दारून न्हय पूण मोवाळ आनी दोयाळ आमी पातकान पडटात तितले पावटी ताच्या काळजाची दोयालाय आनी मोवाळाय आमी अणभवता हो वेळ शुभ हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून देवीक काकलूत अणभवुया थोडोसो वेळ आमच्याच जिविताचेर नियाळ करुया आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें जेजू लागीं मागुया पातकांची दूख धरून आमी गायोनांतल्यान जेजू लागीं बोगसणें मागुया गायोन गावुया बोदोल काळीज मोचें पेज नंबर 199 Udor kalis
모지 굴마카 노보 우둘카리 모지 정두시 살고 우둘카리 모지 स्तोत्राचें पुस्तक 28 वोळ 12 देखून म्हजो आत्मो तुज्या मानाक स्तोत्रां गायतलो निरंतरी सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिनवासतलो नितीकाली देव म्हणल्यार मोग देव मोग म्हणटूच देवान आपल्या मोगानूच मनशाक रचलो आनी आपल्या मोगान वाडूंक मनशाक आपोवणें दिलें पूण मनशान देवाचो मोग नाकारून पातकाक वेंग मारली तरी आसतना देवान मनशाक सोडलो ना आपली दयाळाय आपली काकलूट देवान सोबार तोरेनी मनशा सवें दाखयली शेकी आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे खातीर धाडलो आनी आपली दयाळाय मनशा सवें पूर्णपणी पाटयली आयज लेगून सोबार तोरेनी देवी काकलूत आमी आमच्या जिवितान अनुभवता सोबार तोरेच्या बेसांवांनी देव आमकां भरता हे वेळार आमची दिनवाशी काळीज देवाक उबारुया आनी गितांतल्यान देवाक वाखाणुया पेज 61 ओनोद मोहिमा बोऱ्या देवा 오롯 모히마 보랴데바 닌 바사레가
सर्वेश्वरा 오는 모임아 보랴 देवा दिनवा सारगा सर्वेश्वरा गुडी गुडी दुनिया वाकांटलो ताच्या गुटाचे गुट पुरगोटलो देवाचे सोत काजांनी आलटलो सर्वेस्वराच्यो वाटू ताकतलो होनोत मोहिमा बोऱ्या देवा दिनवा सारेगा सर्वेश्वरा होनोत मोहिमा बोऱ्या देवा दिनवा सारेगा सर्वेश्वरा मोडा संतोषान जीवित बुरतलो दिसरा दुनिया लागीच रावतलो म्हजो विश्वास ताचेर दिवतलो ताच्या गोपान म्हाका सोदतलो जेजून आपलो मोग सगल्यांक दिलो पूण एके केरीत अपुरबायेन पातक्या सोवें ताचें काळीज अदिकूच व्हडलें पातक्या सोवें ताचो मोग कोलायेन समजूंक चितान देवाचें उतर आयकुया सगळीं उबी रावुया लुकाचें शुभ वर्तमान 20:7 वळी 30:6 ते 50 फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो आनी त्या नोगरान वायट नांवाची एक बायल आसली तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ओचीत ती चंद्रकांती आयदनान पोरमोळीत तेल घेवन आयली ताच्या पांयाशी ती फाटल्यान रावली आनी रोडून रोडून आपल्या दुकांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली मागीर तिणी आपल्या केंसांनी ते पुसून काडले आनी ताचे उमे घेवन घेवन तांकां ती तेल लायत आसली ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनान अशें म्हणूंक लागलो हो मनीस प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो कित्याक ती एक पातकीन पोर्तिपाळ करून जेजून ताका म्हणलें सिमांव हांवें तुका कितें
एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक दोग रिणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोगशिलें. म्हणटूच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमावान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बोगशिला ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकें सांगलें तुवें. आनी बायलेन वाटेन वळोन ताणें सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलां मू? हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवूंक तुवें उदक दिलें ना. पूण हिणें आपल्या केंसांनी म्हजे पांय भिजोयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो ना, पूण ही आयला ते मेरेन म्हज्या पांयाचे उमे घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय. हिणें दोमदोमीत तेलान म्हजे पांय माखले. देखून हांव तुका सांगतां, हिणें केल्ल्या जायत्या पातकांचें बोगसणें तिका मेळ्ळें. अशें म्हूण हिचो काळजाचो व्हड दिनवास दाखोवन दिता. जाका थोडें बोगशिलां ती थोडें दिनवास दाखयतात. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजीं पातकां बोगसोलीं. आनी बरोबर जेवणाक बसलोल्या ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले, पातकांक लेगीत बोगशिता तो कोण हो? पूण ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या भावार्थान तुका तारण दिलें. शांतीन वच आतां. देवाचें उतोरें. देवाची मोड उपकार. देवाचें उतर समजूंक एक ल्हान उदाहरण आयकुया. सॅमसन ग्रेस फामिलींतलो भुरगो. कॉलेजीन नवोच आयलोलो. कॉलेजीक मोटरसायकल घेवन येतालो. कुडीन मजबूत तशेंच रुपान सुंदर आसलो. पूण खूब मिजाशी. आपुणूच व्हडलो म्हूण समजतालो. कॉलेजींतल्या गरीब भुरग्यांक किकोन करतालो. ऑगस्टाचे 15वेर कॉलेजीन भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयताले. एका प्रोफेसरान अशें एक भाशण दिलें, आमचे लागीं देवान दिल्लें जायतें आसा, देखीक आमचे गूण, आमची सुरोपाय, आमची गिरेस्तकाय, तरूय आमचें कोटा. आमी आमकांच सांकळ्यांनी बांदून दवरल्यात आनी आमी घुस्पल्यात. आमी आमकांच वळखूंक विसरल्या. आमची अस्मिताय पर्यान दुसऱ्यांची जाल्या. ह्या भाशणाचो आसूर सॅमसनाचेर बरोच पडलो. ताका दिसलें त्या प्रोफेसरान आपल्याच जिविताचें सोत आपल्या मुखार दवरलां. तो चिंतूंक पडलो आनी आपल्या जिविताचेर नियाळ करूंक लागलो.
आतां तो आपणाकूच बरे भाशेन वळखून ताची वागणूक बदलता. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत उतकें मोन आसत तर आमचें बदलप जावंक पावतलें आनी आमीच आमकां बरे भाशेन वळखूंक पावतल्यो. शुभ वर्तमानान जेजू एका फारिसेवागेर जेवणाक वेता. पूण फारिसेव ताच्यो कोडी काडूंक रावतालो. एक पातकी बायल थंयसर येता आनी आपलें पातकी जिवीत वळखून दुखांनी जेजूची रोडटा. जेजूच्या पांयाशीं फाटल्यान रावन दुखांनी पांय धुवन केंसांनी पुसता. फारिसेव म्हणटा, ही आनी पातकी बायल. जेजू असलेंच कांयच चिंतिना. ती पातकी म्हूण तिका तो धांवडायना. पूण जेजू ती एक वाट चुकलोली बायल. आपलें जिवीत बदलूंक देव सोयेक दिता म्हूण जेजूच्या पांयाशीं ती बसता. जेजूची मोगान सेवा ती करता. जेजू तिची पातकां बोगशिता आनी तिका शांतीन धाडटा. आयज जेजू आमचेर पातकांचें पातकी म्हूण लेबल मारिना. तो आमचें पातक वळखूंक आनी ताची दूख दवरूंक आदार दिता. ताचेर आमी पातयुया. ताचेशी आमी वचुया. आमकांय बोगसणें मेळटलें. देवाची कृपा आनी मनशाची खालतिकाय आमच्या आत्मीक वायटाक वखद जाणी आपलीं पातकां वळखून घेतलीं तांकां तीं बोगसलीं. जे मेरेन हांव म्हजी अस्कोताय वळखना तितलो हांव देवा कडसून पयस रावतां. दुसऱ्यांक गुन्यांवकारी करूंक सोंपें. पूण देवा मुखार आपूण गुन्यांवकार म्हणटा तो देवाची कृपा जोडटा. तर आमकांच आमी विचार करुया. जाय म्हाका देवाची काकळूत चाकूंक? बापा, तुज्या पुतान ते अस्तोरेचीं पातकां बोगशिलीं. तिच्या काळजा मोनाक शांती दिली. आमी तुज्या पुताशी वचूंक आमकां तुजी कृपा दी. मागात आनी तुमकां मेळटलें. सोदात आनी तुमकां गावतलें. दारार मारात आनी तें उगडटलें. ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमचो बाबाट दवरुया आनी आमची कालती मागणी बापाक उबारुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें करतां तुका. सोम्या जेजू, आमचें चिंतप, आमची वागणूक, आमचें उलोवप एकामेकाक समजून घेतलें जावं
आमकां समजिकायेचे काळीज दी म्हूण मागता. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, नावान बापा हे मागणे कोता तुका. जिवीत आमच्या कुटुंबान सुरू जालां आनी कुटुंबान आमी वाडटा. देवाच्या उतरार आनी येवजणी पोरमोणे आमचें कुटुंब वाडोवंक आनी आमी देवाची कशी आमच्या कुटुंबांनी करूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमी सोबा तरेचो वावर करता. आमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी जे कोणाक नोकरी ना तांकां नोकरी फावो जावंक मागुया. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सायबा, आमी आमचो शो वो आमकां शाबासकी मेळून घेवपाची ताळणेन पडोना जावं आमकां कृपा दी म्हूण मागता. जबाब: जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.